मोगाच्या भावान भयणो त्या घडयेची गुलामपणाची खबर करताले आसतले, पूण जेजू आयज आपल्या सांगातारांक आपयता आनी आपूण तांकां खऱ्या गुलामपणांतली जी आमी आसात, पातकाच्या गुलामपणांत आसात तेतूंतली सुटयतलो ती आमकां तो दिता. तर मोगाच्या भावान ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी नियाळ करून आमच्या जिविताचेर पळोवया. आमी जेन्ना आमी ह्या असल्या गुलामपणांत आसात काय, आमी ह्या दिसांनी आसात, ह्या पाशीत काळांत आसात, देवान बरो वेळ दिल्लो आमकां आसा आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी पळोवंक बाबा आमी कितें करतात तें सारकें करतात काय, जेजूच्या मोगान चलतात काय, जेजूच्या कायद्या प्रमाणे चलतात काय, ताका आमी पयलो जागो दिल्लो आसात काय. हें करूंक ना जाल्यार आयचीं हीं वाचपां आमकां आपयतात. देवाक पयलो जागो दिवंक देव पयलो येता आनी हेर सगळ्यांत दुसरें. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी मागुया आमच्या जिवितांत जेजूचो मोग अणभवूंक, जेजूच्या मोगानूच चलोवंक आमी हीच करपा देवा लागीं आमी मागुया.